म्हाका विजयी जावपाचें कारण म्हणल्यार आयल यूथ भुरगे जे आसा आनी म्हाजें हेजे पयलींचें जें म्हजें काम आसलें कित्याक हांव फिल्डान नासलो पंच नासलो पूण तरी पूण म्हाजें काम त्या वार्डान म्हाजें चालू आसलें त्या कारणान गणेश गांवकर MLA आमचो GDCचे चॅरमॅनशीप आसा तो म्हाजे बरोबर म्हाका सपोर्ट आसलो आनी तेंचे हेजेर हांवें आतां मुखार आमच्या भुरग्यांचें जावं आमच्या डेवलॉपमेंटाचें काम करपाक लागून प्रोत्साहन हांव तें लोकांक दितलो म्हणून त्या कारणान म्हाका लोकांनी म्हाका वोट केला भरघोस वोट केला त्या लोकांच्या सगळ्यांचे आभार आनी देव बरें करूं म्हणटा. तुजी विजन कितें आसा आतां? म्हाजें विजन आसा डेवलॉपमेंट आनी यूथ जे बेकार आसा आमचे जे शिकून बेकार आसा जोडवां आसा जेंट्स सगळे आसा ते तांकां युथांक कामाक लागून हांव चड करून धाडपडटा कित्याक ते तांकां रोजगार मेळचो सेल्फ जें कितें आसा तेंचें डेवलॉपमेंट जावचें ही अपेक्षा दवरून हांव मुखार सरलेलो आसा. तेन्ना सरपंच पद जें आसा तें पुरुशा खातीर आसा आनी उपसरपंच जें आसा तें महिला खातीर आसा. तेन्ना सरपंच पदाच्या आघाडे खातीर तुमी रस्त्याचेर रावतलो काय न्ही? म्हाका जर म्हाजे वांगडी जे आसा म्हाजे 9 मेंबर्स आसा ते जर म्हाका जर सपोर्ट करता आनी जर म्हाजे बरोबर रावन जर म्हाका जर सरपंच पदाचे ते निवृत्त करता जाल्यार हांव ते पदाक लागून हांव रेडी आसा आनी तें काम करपाक हांव शकतलो अशी म्हाका खात्री आसा.